क्रिस्तय मोगाच्या भयणीनो आनी भावांनो, आज एक विचित्र गजाल आमी पळयता आपोस्तलाच्या कृत्यांतली. सावलो पयस सभेचो दुस्मान, क्रिस्तांवांचो दुस्मान, जेजूचो वैरी. ताका जेजूचो मोग नातलो, ताची वांजेली ताका नाका आसलो. इतलें मात्र न्हय, क्रिस्तांवांक दोगदोवच्या खातीर तांकां जेरुसलेमांतल्यान डमास्काक व्हरनो, डमास्कांतल्यान जेरुसलेमा व्हरनो श्रेश्ठ याजकांकाल तांकां दोगदोवंक तो प्रयत्न करतालो. असल्या संदर्भारी देव कितें करता म्हणल्यार आमकां दिसून येता. क्रिस्तांवांचो दुस्मन जावन आसच्या सावलाक क्रिस्ताचो पटलावी आपोस्तल जावन जेजू क्रिस्त कन्वर्टीर करता. आनी त्याच जेजू खातीर तो जायते कश्ट भोगता, आपणाचो जीव समर्पिता. आंदून दिसून येता कितें म्हळ्यार देवाक कसलेंच कश्ट म्हणलें ना. देव आपणाक जाय जाल्या वेळार कितेंय करूंक शकता. हाचें एप्लिकेशन कितें म्हळ्यार आमच्या जिणेक सरी करचें जाल्यार सबार पोटी आमकां ह्या थोड्या पोटी थोडे संगतीचेर जैत करूंक जायना गी म्हणलें बगता. कित्याक तें अशें जाता म्हणलें आमकां समजना. जावं आमच्या वैयक्तीक जिणेंत, जावं आमच्या कुटुंबाच्या संद्या मदें, जावं समाजींत, जावं पयस सभेंत, जावं एका गांवांत, हें कित्याक जशें घडटा देवाक तें रावूंक जायना गी म्हूण. देवाचें मांडवळ दुसरीच, ती आमी समजून घेवंक जाय. जर तर देवाक खुशी आसा तें ताचे वरवीं करूंक जाता आनी तो करता. हें आयच्या पयल्या वचपान आमकां रूप दिसून येता. दुसऱ्या वचपाक ह्या वांजेलाक आमी दिश्ट घालून तर जाल्यार जेजू क्रिस्त जुदेवांक सांगता, म्हजें हो उंडो म्हजें मांस जावन आसा. तुमी म्हजें मांस केल्ल्या शिवाय, म्हजें रगत पियेल्या शिवाय तुमचे थंय जीव आसचो ना, तुमी जिवचे नात. कोण म्हजें मांस खाता, कोण म्हजें रगत पियेता तो सस्नाक जियेता. समजून घेया. कोण म्हजें मांस खाता, कोण म्हजें रगत पियेता तें सस्नाक जियेता. त्या जुदेवांनी तशेंच समजून घेतलें. तें एक दुसऱ्या रुपान तांणी समजून घेवंक ना. तशेंच त्याच उतरांचो अर्थ तांकां समजलो. त्या खातीर तांचे मदें वाद, ताचें मांस आमी खावचें कशें, ताचें रगत आमी पिवचें कशें म्हणून. तें मॅटाफॉर न्हय, उतरांचो अर्थ तसोच. इतलें मात्र न्हय, ताच्याच सिसा आपोस्तलांनी न्ही थोडे सेस हाचें मांस आनी रगत आमी कशें घेवचें म्हणून चिंतूंक पडलें. हें सामान, हें शिकापूस सामान म्हणून तें सोडून गेलें. जर तर तुमयान सांगलेलें उतरां मॅटाफॉरिकली जालें जाल्यार, इंग्लिशांत कोंकणीन मॅटाफॉर म्हळ्यार कितें म्हणून हांव उणेना, येना म्हाका तो शब्द. जालें जाल्यार जेजू क्रिस्त परतून सांगता आसलो. जर तर ताणें आपणा थंय आसच्या भावार्था विशयांत तो उलयलो तर जाल्यार जो कोण म्हजे थंय भावार्थ दवरता तो सस्नाक जियेता. जर तर ताचो उतरांचो अर्थ हो आसलो तो परतून सांगता आसलो. म्हणजे मांस आनी रगत म्हणच्या बदला कोण म्हजे थंय भावार्थ दवरता तो सस्नाक जियेता, कोण म्हजे थंय भावार्थ दवरना तो सस्नाक जियेचो ना. कित्याक तशें ताणें सांगलें जाल्यार ते जुदेवी ताचे सांगता येता आसले, ताचे पटलावी ताचे सांगता येता आसले. पूण जेजू क्रिस्त तशें सांगना. परतोणी सांगता, कोण म्हजें मांस खाता तो सस्नाक जियेता, कोण म्हजें रगत पियेता तो सस्नाक जियेता म्हणून. तर पयस सक्रामेंतांत
जेजू क्रिस्ताचें रूप आसा म्हूण क्रिस्ताच्या उतरांनी आमकां स्पश्ट जाता. हें हांव सांगता कित्याक म्हळ्यार आमी कातोलीक तें फाटी येता, आमी फाटी येता, तेच खरें. आसा थोडे क्रिस्तांव कातोलीक न्ही, तांणी ताका दिवचो अर्थ असो, तो एक बावडता विशयान उलयता शिवाय आपणाच्या मांसा आनी रक्ता विशयान उलयना म्हणून. तर भाव भयणीनो, आमचो बावट ह्या साक्रामेंतांत थीर करया आनी सदांच त्याच बावडतान जेजू क्रिस्ताची कूड सेवूंक ताचे रगा पियोवंक आमी मुखार सरया. आमेन.